तुझे तोंडूच पळोवन कळटा खंय तू सेल्फिश अवी खंय खूप जाणांक खंय हेल्प करपाक फुडें सरता खंय आनी तू खंय तेका तशेंच खंय सदांच आडोवन फाटी दवरताय खंय। हांवें न्हू खूब एक्सपिरियन्स केल्लो आसा त्या खातीर हांव अवीक न्हू परत परत म्हणटा आनी कोणी कमेंट मारला पळय तेतूर हांव इतले डिस्टर्ब जाल्लेले आहा खबर। म्हाका खूब मेसेजी येयल्लेल्यो आसा की तूं अननोन मनशाक ओके अननोन त्या वळखाय ना तेका हेल्प कित्याक करता। कितें म्हणपाक सोदता जाणा मेन थिंग हांवें म्हाज्या मम्मीकूय पळयल्लेलें आसा बेडार म्हाज्या डॅडीकूय पळयल्लो आसा तें हांव आनीक तुका पळोवपाक शकना हांवें इन केस तुका इन फ्युचर कितें जायत जाल्यार हांवें कितें करपाचें। वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता। आणि आयज आमी एक टॉपिका बद्दल उलोवपाचें आसा कित्याक की तुमकां हांवें 2-3 व्लॉगा पयलीं सांगलेलें की हांव बोन मॅरो म्हाजो डोनेट करपाचो आसा म्हणून। आज जोडून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। खूब सारे प्रेयर्स येयले म्हाका, खूब तरेच्यो डायट्स येयल्यो म्हाका। थँक्यू सो मच। तशेंच बरे तशें वायटूय कमेंट येयल्लेले आसा। सगळ्यांक इग्नोर करून न्हू हांव फुडें चल्लेलो आसा हेल्प करपाक। ओके सप्तकाक गेल्लो हांव काल वास्को घे म्हणून म्हाजे सबस्क्रायबर फॅन्स मेळ्ळे म्हाका। तेंच्यांनी म्हाका सजेस्ट केलें की तूं करता हेल्प ती बरी करता पण तुका खंय तरी जिवाक त्रास जातलो, तुज्या आवय बापायक जातलो, तुज्या अंकिताक जातलो पण सगळे वाटेन सारकें पूण कोणाक तरी एकल्याक फुडें सरोन हेल्प करूंकूच जाय न्हू। इफ नॉट दॅट पर्सन एटलिस्ट हांव कितें म्हणटा। हय आनी अवी मेन थिंग म्हटल्यार कितें जाणा म्हाका इंस्टाग्रामाचेर अश्यो मेसेजी येयल्ल्यो आहा एकट्यानूच न्हू आहा 3-4 जाणांनी म्हाका मेसेज केल्ली आहा की तूं कितलें सेल्फिश गो काय म्हणून अवी कोणाक हेल्प करपाक फुडें सरता आनी तूं तेका हेल्प करपाकूच दिनाय खंय असले कसले चेडू आनी कितें कितें नाका जाल्लेले खूब हे येयल्लेले आहा म्हाका मेसेजी। हांव तुका कशें म्हणून फुडें सरोन हेल्प करपाक दिवं अवी। मेन थिंग म्हाका म्हणून फाटसून कोण ना न्हू अवी आनी हांव तुका कितलें बरें करता तें तुका खबरूच आसा। इफ म्हाजे पेरंट्स आसले जाल्यार सोड तुज्या शिवाय म्हाका आनीक कोण आहा अवी सो म्हाका म्हाजे चिंतचेच पडटलें न्हू अवी। ते मात तुमचे ते तुजे सारके तुज्या वाटेन तूं रॉंग ना बट कितें आसा जाणाय पळय हांव गायज तुमी जे कोणी मेसेजी घातल्या पळय अंकिता तुझे तोंडूच पळोवन कळटा खंय तूं सेल्फिश अवी खंय खूब जाणांक खंय हेल्प करपाक फुडें सरता खंय आनी तूं खंय तेका तशेंच खंय सदांच आडोवन फाटी दवरताय खंय तसल्यो मेसेजी म्हाका येयल्ल्यो आसा इंस्टाग्रामाचेर। सो गायज कितें म्हणूंक सोदता जाणा हांव तुमकां हांव मेन म्हणटा तो बायलाटो न्हू कित्याक की चेडवांचे घरांतल्यांचे न्हू अशे गजाली ते हेजेर पांय दवरीत जाल्यार निसरोन पडटलो। म्हाका म्हाजे खूब खबर आसा हांव जाणा कशें कितें हँडल करप पळय तें। जे कोणी 4-5 जाणांनी मेसेजी घातल्या अंकिताक तूं सेल्फिश तुज्या तोंडा वयल्यान पळोवन कळटा शी हॅव टू बी सेल्फिश। हांव म्हणटा कितें सेल्फिश जावंक जाय तेणी कित्याक सांगता तुमकां एक कोणाक जर एक 10,000 दिता एक 5,000 दिता इट्स ओके वी कॅन अर्न इन फ्युचर आमी अर्न करू शकता। 2 मिनिट ब्लॉक कर राव नीचे इन फ्युचर आमी कितें करू शकता अर्न करू शकता आनी ते पयशे परत आहले ते आमच्या अकाउंटान येवं शकता मेहनत करून सारकें न्हू। पण हांव बोन मॅरो म्हाजो डोनेट करता खंय तरी तेकाय एक हें आसा न्हू टेन्शन आसा की बाबा हे बोन मॅरो डोनेट केले काय आमचें कितें जातलें म्हाजें कितें जातलें हांव सारको जातलो काय जावचो ना। हांव कितें उलयतालो हांव आतां बोन मॅरो डोनेट करता बोन मॅरो बद्दल कोणाक आयडिया ना तेका जाल्यार आयडिया ना ते चिंतता आसतले की बाबा बोन मॅरो आतां किडनी कोणाक 1-2 किडनी आसता मनशाक एक दिली का मनीस एका किडनीचेर जगता काय ना जगता टेन्शन आसता तशेंच तेजें टेन्शन आसा आनी तेका खंय तरी त्या जाग्यार तर सेल्फीज रावचें पडटा आपणाच्या फॅमिली मेंबराक जाल्यार शीज आपणाच्या वाटेन खूब रायट आसा खरेंच रायट आसा। कळ्ळें तुमकां कितें म्हणूंक सोदता तें हे संवसारान न्हू आयज काल कोणाक हेल्प करत जाल्यारूय प्रॉब्लम ना करीत जाल्यारूय प्रॉब्लम। म्हाका खूब मेसेजी येयल्लेल्यो आसा की तूं अननोन मनशाक ओके अननोन त्या वळखाय ना तेका हेल्प कित्याक करता तर तुका थोडीच पोसता। आमी कोणूय आमकां पोसपाक खातीर आमी हें करिना न्हू गो आमी कोण आमकां पोसपाक जाय म्हणून आमी कोणाक हेल्प करिना आमी आमच्या मनांतल्यान हेल्प करता। लोकांक अशें दिसता आसतलें कितें करता ती दिखावा करतात कितें करतात ना आमचें कामाचें पळय म्हाका देवान सांगलां आय एम अ गॉड्स चायल्ड। हांवें कालच्याय ब्लॉगान सांगलेलें आय एम गॉड्स सर्वंट म्हणून लोक आमकां इन्सल्ट करपाक हांगा थंय व्हरता तेंकांय मेसेजी आमी न्हू लोकांचेंय बरें करता लोकांचें आयकोनूय घेता वयरसून देव पळयता वयर देवान आमच्या बद्दल कितें चिंतलां आमच्या बद्दल कितें दवरलां न्हू तें आमकां डेफिनेटली मेळटलें। आनी हांव असो न्हू की
हांव म्हाजो हे जे हांवें चिंतला ते फाटी घेतलो म्हणून ना, हांव फाटी घेवचो ना, हांव डेफिनेटली फुडें सरतलो आनी हेल्प करतलोच म्हणजे करतलो. तूं कितें म्हणूंक सोदता? हांव कितें म्हणपाक सोदता जाणा, मेन थिंग हांवें म्हाज्या मम्मीकूय पळयल्लेलें आसा बेडार, म्हाज्या डॅडीकूय पळयल्लो आसा. तें हांव आनीक तुका पळोवपाक शकना हांवें. इन केस तुका इन फ्युचर कितें जायत जाल्यार हांवें कितें करपाचें? ते हेज्या वाटेन सारकें आहा गायज, पण हांव कितें चिंतता जाणा, ते ते जे चेडवाची आवय आसली खबर आसा, तिचें जें दूख म्हाका न्हू सहन जायनासलें, जे रडटाली ती त्या सिच्युएशनान, की आपणाच्या चेडवाक कोण डोनर पळय, कोण फुडें सराना. आनी कितें तुमकां सांगू, म्हाजेर कितें प्रेशर आसा तो म्हाका खबर आसा. हांवें फाटीं फुडें कांयच चिंतूंक ना, हांवें डायरेक्ट फुडें सरलो. आनी देवान म्हाज्या हेजेर बरयलां कितें तेंच मेळटलें न्हू म्हाका. हांव थंय वचून पडपाचो आहा जाल्यार हांव आतांच पडटलो, पडपाचो ना जाल्यार म्हाका देव 60, 70, 80 वर्सां जगयतलो. सारकें मगो कितें म्हणटा. हय सारकें. मागीर आमी कोणाचें वायट करिना, हांव सगळ्यांचें बरें करपाक सोदता. बरें करता त्या मनशाक देव सोदीत पावता. लोकांनी कितेंय म्हणूं, लोकांचें आमकां पडलेलें ना. कोणाक हेल्प करता पळय त्या मनशान म्हाका इन फ्युचर पळयना पासून जाल्यार जाता, फुड्यान येवन हॅलो पासून म्हणिना जाल्यार जाता. एटलीस्ट हांवें कोणाक हेल्प केलें, देवाक वयर विटनस, गॉड इज अ विटनस, वयरसून देव पळयता. बाबा तुवें हेल्प केल्या, हांव तुज्या वांगडा सदीत आसा, तशें. ओके, सो म्हाका डॉक्टरान सजेस्ट केल्लेलें की म्हाका पयलींच सांगलेलें रिस्क कितें आसा, रिस्क कितें ना, कॉम्प्लिकेशन्स कितें आसा तें म्हाका पयलींच सांगलेलें. हेजो सायड इफेक्टूय आसा खंय, की हांव सारको वीक जावं शकता खंय, म्हाजी बॉडी कितें म्हणटा ती वेट लॉस करूं शकता खंय, तें सारकें जायना जाल्यार आय कूड कितें म्हणटा तें डॅमेज माय किडनी, खंयची डॅमेज जावं शकता खंय. म्हाका तर प्रॉपर टायमार त्या टायमार म्हाका तर जे मेडिसीन जाय ते पावना, म्हाका जे डायट जाय ती पावना जाल्यार म्हाज्यो दोनूय किडन्यो फेल जावं शकता अशें म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें. कितें पडलें गो चुड्यात So, पडलें. हें म्हाका सांगलेलें की यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. 1 म्हयनो दिला म्हाका, 1 म्हयन्यान म्हाका डायट हें करूंक लायला, वेट म्हाका रिड्यूस करपाक लायल्या. म्हाजें खंय मागीर फुडें खंय म्हाका मातशे थोडे दीस त्रास जातले खंय चलपाक, उठपाक, बसपाक, हेवी खावंक मेळचें ना. ओके, लिक्वीड डायट आनी कितें कितें सांगलेलें म्हाका डॉक्टरान खूब आसा. हांव तुमकां हें सांगूंक वचत जाल्यार इट वील टेक अ लॉट ऑफ टायम. ओके, बट हार मानचो ना हांव. म्हाका खबर आहा तुमचे सगळ्यांचे प्रेयर्स म्हाज्या वांगडा आसा. म्हणजे कितले कॉमेंट येयल्या म्हाका, गॉड ब्लेस यू म्हणून. अरे एक न्हू, म्हाका तर इतल्या लोकांचो सपोर्ट आसा, इतल्या लोकांचो आदार आसा न्हू, जाल्यार हांव डेफिनेटली करून दाखयतलो जें हांवें चिंतलां पळय तें. गायज, हांव न्हू तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता, म्हाका न्हू एकूय प्रेयर्स दिवं नाका. म्हाका डोंट प्रे फॉर मी. प्रे करूंक जाय तुमकां न्हू जाल्यार त्या चेडवाक करा प्रे, की ते बाबडे सारकें जाल्या पुरो म्हणून. तेका तर देवान सारको केलो न्हू जाल्यार आय एम द हॅपियस्ट पर्सन. म्हाका आनीक संवसारांतलें कांयच नाका. पयशे आयज आहा फाल्यां ना, पयशे हांगा येता पयशे फाल्यां ना. आमी कोणाक हेल्प करूंक पावले इट वील बी द बिगस्ट थिंग. ओके, हेल्प करपाक वचोंक मेळटा, करपाचें. ज्या जाग्यार आमचे हात पावता त्या जाग्यार आमी पावोवचें. पावना तेतून आमी कांय करूं शकना. कितें म्हणटा? हय सारकें न्हू. हांवें जे डिसिजन घेतला तेतून हांव तेज्या डिसिजनाच्या भायर सरचो ना. आय एम सो सॉरी. हांव म्हाज्या मम्मी डॅडी कडेन उलयलां. मम्मी डॅडीन म्हाका सांगलां की ती तशेंच म्हणटा अंकिता भाशेनूच, तूं कित्याक लोकांचे इतले चिंतताय. लोक तुका कामा खातीर यूज करतात, थापाड मारतात, कितें म्हणटात, हर्ट करतात, मिसबिहेव करतात, धांवडत घालतात. हांव जाणा म्हाज्या वांगडा खूब तरेचे घडटा, घडटली आसा. सो कॉल्ड फ्रेंड्स म्हणटा पळय तेंय पळयलेलें आसा हांवें, कशें कितें बिहेव करता तेंय पळयलेलें आसा. आनी हांव यूज टू इट. हांव घेवन बसना कोणाक. इफ यू आर गुड टू मी, आय एम ऑलवेज गुड टू यू. इफ यू आर नॉट, तूं तर खंय वचोन इन्सल्ट करतलो जाल्यार हांव त्या मनशाक घेवन बसना केन्ना. आमकां त्या हें ना. आमी इतली लायफ काडली, एक जीव सदाशिव सुशेगाद. ह्या मनशाच्यान एक मनीस येवन कितें आमकां सोदीत कितें थोडीच माथ्यार बसून व्हरतलो, सारकें न्हू. आमची लायफ आमी पळयता तशें आसा. पण कितें आहा, त्या चेडवाक खरीच हेल्प आसा जाय. हांव फोटो घालूं शकना, व्हिडियो घालूं शकना. तुमकां हांव बारीक तेजी डिटेल्स दिता की त्या चेडवाक न्हू, ओके, तेज्या घरान खूब प्रॉब्लम आसा. बापूय पॅरलायज आसा, आवय लोकांच्या घरांनी वचून कामां करता. आनी चेडू बाबडे सायन्स स्टुडंट, तेंय तुमकां सांगता. शी इज स्टडींग व्हेरी वेल इन लायफ अँड शी इज गोईंग व्हेरी ग्रेट इन लायफ. खूब बऱ्या. पूण
असो हो प्रसंग तेजे लायफान येतलो म्हणून तेज्या आवयन आनी तेज्या बापायन आनी कोणीच चिंतूंक नासले. पण कितें करी आमी हेल्प करता न्हू, लेट मी डू गायज. हांव खरेंच फुडें सरून हेल्प करूंक सोदता. तुमी इतलेंच करा म्हाज्या खातीर की त्या चेडवा खातीर प्रेयर्स करा, म्हाज्या खातीर नाका. म्हाका देव पळयता. जस्ट प्रे फॉर हर, एवरीथिंग वील बी फायन. जस्ट प्रे फॉर अंकिता की ते जे चित्ता ते नेगेटिव्ह जे चित्ता ते जावं नाका, सगळे पॉझिटिव्हच जाल्यार पुरो. सो गायज तुमकां खरें सांगू, अवीन तर आपणाच्या हांगासर सांगले की तेका दुसऱ्यांची हेल्प करपाक जाय. हांव तेका व्हेरी गुड म्हणटा. त्या जाग्यार अवी समज आपणाचे रोगात सुद्दां कोणाक दिता न्हू, हांव इतले हॅप्पी जातले खबर हा सांगू शकना. तुमकां खरें सांगूंक अवीन ह्यो डिसिजन घेतला पळय तेन्नाच्यान म्हाका 2 दीस जॅम ना, 2 दीस युट्यूबाचेर सारखे सर्च करता कितें जातलें कितें ना. तेतूर हांवें हे सुद्दां पळयल्लें आसा की थोड्यांचे हे सक्सेसफूल जाल्लेले आहा आनी थोड्यांचे अशें जाता की कोण बोन नॅरो आपणाचो डोनेट करता खबर आहा तेका सुद्दां त्रास जाता इन फ्युचर. कळ्ळें न्हू तुमकां, खूब म्हणजे खूब त्रास जाता. आनी मेन थिंग म्हटल्यार कितें, त्या भायर म्हाका अश्यो इंस्टाग्रामाचेर मॅसेजी येता की तूं सेल्फीश, तूं अवीक फुडें सरपाक दिना. हय हांव सेल्फीश जाता, कित्याक की हांवें म्हाज्या मम्मीक पळयला बेडार, म्हाज्या डॅडीक पळयला बेडार. हांव तें सिच्युएशन न्हू अवी वांगडा आनीक पळोवंक शकना. हांव देवा कडेन सदांच प्रे करता की म्हाका आनीक हॉस्पिटलाच्यो फावटी मारपाक नाका म्हणून. मम्मीक म्हाजी कशी कितें हें जाताली तें हांवें पळयल्लेलें आसा. जेन्ना आमकां गरज आसता पळय गायज तेन्ना न्हू कोण फुडें सरना. हांवें न्हू खूब एक्सपिरियन्स केल्लो आसा, त्या खातीर हांव अवीक न्हू परत परत म्हणटा. आनी कोणी कमेंट मारला पळय तेतूर हांव इतले डिस्टर्ब जाल्लेलें आहा खबर आहा सांगपाक शकना तुमकां. हांव सुद्दां न्हू अवीक परत परत तेच सजमयता, पळय अवी तूं बरें करताय तें बरें आहा म्हणटा. पूण लोक अशे आहा की आमी इतल्या जाणांक फुडें सरून हेल्प केल्लेले आहा ते आमकां कितें गावल्लेलें आसा, उलटें जाल्लेलें आसा. सो गायज हेजे पयलीं सुद्दां आमी इतल्या जाणांक हेल्प केल्लेलें आहा, कोणाकूच न्हू तेजो ढेकर ना, ते तर सोडूनच जाल्लेले आहा. प्लस आमकां उलटे लोक नाका जाल्ले कितें कितें म्हणटा. तुमी तुमच्या हेजे लागून तुमच्या जिवाक लागून तुमकां कॉन्ट्रोवर्सी जाय म्हणून तुमी लोकांगेर हेल्प करता, नाजाल्यार तुमकां करपाक नाका बे. मेन थिंग कितें जाणाय गायज, पळय आयज अवी आपणाचो बोन नॅरो डोनेट करता, ती फकाणां न्हू. आम्ही चा पियता सगळे बच्चा पार्टी बसून. तू नाही पी रहा रे, तू गो आणि ती आली माझे आज तू कित्याक बेजार आहा माझे ना. हांव खंय बेजार आहा, काय बेजार देना. तू माझ्या थोडीच ऐकता आणि बेजार आहा काय काय क्या हुआ रे विकास, क्या हुआ? अरे मैं शॉर्ट पैंट नहीं ज्यादा पहनता हूँ रे, जीन्स नहीं पहनता हूँ. आज पहली बार जीन्स पहने हो, वही देख रहा हूँ. अरे ऐसा बोल रहे हैं जैसे लड़की पहली बार साड़ी पहनती है ना, कहते हो कि पहली बार देखा है, वैसे भैया को कह रहे हैं. ओके सो आकान केला आयज फुल पावर आयज पुलाव आणि हे पळय कितें तरी केला, चीज बीज मको बिको घालून हो पनीर बिनीर ब्रॉकली घालून केला म्हाका. चला हेका कितें म्हणटात ते कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करा, पळोवया कोणाक कळटा ते. खूब दाढी बिडी वाडल्या न्हू म्हाजी, मम्मी फाटीक पडल्या दाढी कितें केल्या रे काय म्हणून. सो येस कट करतलो हांव. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज तुमकां दिवपाक सोदता की गॅमलिंग बिमलिंग हे कितें कितें आसा पळय, डू नॉट फॉल इन एनी कायंड ऑफ गॅमलिंग थिंग. ओके स्पेशली तुमकां ल्हान ल्हान भुरग्यांक सांगता. आमच्या तेवटेंतल्या एका भुरग्यान आपणाचे बापायचे कार्ड स्वायप मारून ऑनलायन गेमी खेळून अरावंड 1,35,000 फूल हारलेलो आसा. आनी आत्तां त्या भुरग्याक हांव तापोवन येयल्लो आसा, तेका सजमोवन येयल्लो आसा. बँकीन खंय बापाचे 2 लाख आसले, खंय मेहनत केल्लेले बाबड्याचे, आनी तेतूंतले अर्धे पयशे गेले. कितले त्रास लागला आसतलो. सेक्युरिटी गार्डाचें काम करता बापूजाचो त्या भुरग्याचो, क्रिस्तांव. ओके खरें वायट दिसलें. हे भुरगीं आयज काल कितें शिकतात आनी कितें ना कांय खबर ना. प्लीज तुमच्या भुरग्यां कडेन मोबायल पातयो नाका. आनी तुमच्या मोबायलाचेर जर अकाउंटार कसलेच डिडक्शन जाता पयशांचे जाल्यार प्लीज फील फ्री भुरग्यां वांगडा डिस्कस करा. तुमी काडला रे पयशे, तुमी काडला तशें. म्हाका अजून उगड आसा, हांवें डॅडीच्या बॉल्सांतले 500 रुपया काडलेले. ल्हान आसलो तेन्ना. म्हाका डॅडीन असो मारलो म्हाका खबर आसा की तो सिच्युएशन सगळ्यांनी पयला आसतलो, सगळ्यांनी मस्ती केल्या, हांवेंय केल्या.
पूण मेक शुअर की यू नो ही एक्सटेंड लेवलाचेर पावची न्हू म्हणून. ओके. आनी आयचो तर आमचो व्हिडिओ तुमकां इन्फॉर्मेटीव लागला जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर करा आनी म्हाज्या भशेन तुमी फुडें सरा आनी लोकांक हेल्प करा. आयज तुमी कोणाक कितें दितले देव तुमकां घे म्हणून दितलो आनी ब्लेसिंग्स तर तुमच्या वांगडा आसाच. सारकें न्हू. सो चला हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नायट, बाय बाय.